इलेक्शन जावंक जाल्ली ऑक्टोबरान. ऑक्टोबरांसून जानेवारी गेली, जानेवारीच्यान फेब्रुवारी, फेब्रुवारीच्यान मार्च गेले, मार्च आतां फायनली एप्रील जालें. कितें आसा आमकांय दिसलें खंय तरी वयचें म्हणून फुडें, पूण कितें आसा वी हॅव बीन विदाउट अ म्युनिसिपालिटी फॉर द लास्ट 6 months. सो खंय तरी आमकांय गव्हर्नन्सा खातीर एक खंय तरी आमची एक म्युनिसिपल बॉडी आसा ती आमकां खंय तरी जाय. वॉट हॅपन दीस डिसिजन्स in interest of public do not happen. की ॲडमिनिस्ट्रेटर लेवलाचेर ती तशी चलता. कितें आसा आमकांय गरज आसा की थिंग्स शूड गेट बॅक टू नॉर्मल. सेकेंड वेव वाचना कारणाक आमकांय खंय तरी ॲडमिनिस्ट्रेशनाचो आदार जाय पडटा. सो तेंकाय कावन्सिलराचे आदार जाय पडटा. सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट दॅट वी ऑल्सो हॅव रेप्रेझेंटेशन. सो त्या कारणाक सरकारानूय डिसिजन घेतलें की हे जावचें आनी सोंपचें म्हणून. वी हॅव ऑल्सो पोस्ट इट फॉर सो लॉंग. वोटींग जे जाता तें म्हापशान बरें वोटींग जातात, देर इज नो डावट अबाउट इट. प्रत्येक फावटी लोक भायर सरता वोटिंगा खातीर. आमी जे प्रचार केला त्या प्रमाणे लोकांनी सांगला की आमी येतले कितें आमी वोटींग करतले आनी भायर आमी टार्गेट केला 20 out of 20. तरी आसतना एक फाटल्या फावटी 16 सीट्स आयले. सो वी आर एमिंग टू रिटेन 2016. हांगा मामलेदार ऑफिसान आमचे 2 बूथ वॉर्ड नंबर 19 हे पोलिंग स्टेशन आसात. आनी हांव आयज सकाळ पासून पळयता लोक कोविडची महामारी आसतनाय जे फेस मास्क घालून सोशल डिस्टन्सिंग बाकीचे जे नॉर्म्स आहात ते पाळून मोठ्या खोशयेन लोक येता वोटींग करपाक. आनी लोकांक दिसता कितें तरी बरें म्हापशेकारांचो एकवट हे कॉन्सूल येवचें म्हणून वचत थंय बरो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आसा. आयज आमी पळयतात लोकांचे मनान जे म्हापशांत कांयच डेव्हलपमेंट जावना गेल्या वर्सां ऑलरेडी सगळे प्लॅन केल्ले आहा, तर ती कामां फुडें वचोंक ना. आयज म्हापशेकारांचो एकवट जवळ जवळ 16 कॅन्डिडेट दवरलेले आहा. आनी कॅन्डिडेट अशे आहा एका फुडें एक आहा. हेतून डॉक्टर म्हणून बरे सोशल वर्कर, बिल्डर, एडवोकेट्स आनी ह्या सगळ्यांची तळमळ आहा म्हापशाचें कितें तरी डेव्हलप, म्हापशाची उदरगत. ह्या निमतान आयज बऱ्या पैकी प्रतिसाद लोकांचो मेळत आहा.